स्मार्ट सिटी उपक्रमाखाला राजधानी पणजेत सोमारच्यान कदंबाच्यो इलेक्ट्रीक बशी सुरू जावपाच्यो आशिल्ल्यो। स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून ह्यो बशी सुरू करपाक मातसो कळाव जाला। पणजेतली स्मार्ट सिटीची कामां पुराय जाल्या उपरांत ह्यो बशी राजधानीतल्या रस्त्यांचेर धांवतना दिश्टी पडटल्यो। स्मार्ट सिटी उपक्रमा अंतर्गत पणजे राजधानीतल्या इंटरनल रस्त्यांचेर ई बसीस सेवा सुरू करपाचो विचार आशिल्लो सरकाराचो। 1 एप्रिलाच्यान ह्यो ई बसीस पणजे इंटरनल रस्त्यांचेर सुरू जावपाच्यो आशिल्ल्यो, पूण स्मार्ट सिटीचें जें काम आसा तें आजून सोंपयल्लें ना। त्या खातीर ह्यो ज्यो बशी आसा त्यो सुरू करपाक कळाव लागतलो। तालिगांव, सांताक्रूज, पणजे अशा ह्या भागांनी ह्यो बशी चलता आशिल्ल्यो इलेक्ट्रॉनीक। त्याच बरोबर 161 बस स्टॉप जे आसा ते ह्या ई बसीं खातीर अधिसूचीत करून दवरलेले। ह्यो बशी इतल्यान समजा स्मार्ट सिटीचें काम पुराय जाल्लें जाल्यार ह्यो बशी पणजेकारांक इलेक्ट्रॉनीक बशीचो लाव घेवपाक मेळटा आशिल्लो, पूण हो पणजे स्मार्ट सिटीचें काम चालू आशिल्ल्या कारणान ह्यो बशी इलेक्ट्रॉनीक बशी पणजेकारांक मेळपाक मातसो कळाव जातलो। 60 बशी ज्यो आसात त्यो ऑलरेडी तयार आसात ह्या रस्त्यांचेर धांवपा खातीर, पूण जेन्ना आतां हे स्मार्ट सिटीचें काम जातलें तेन्नाच ह्यो बशी पणजेकारांक मेळटल्यो। त्याच बरोबर ज्यो खाजगी बशी आसात, प्रायवेट बशी, तेंच्या सुद्दां पोटार खंय तरी पांय येवचो न्हय म्हणून सरकारान तेंच्या खातीर कितें तरी उपाय येवजण करून दवरिल्लेले आसा अशी सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळिल्ली आसा। खंयच्या तरी दुसऱ्या वाटेंतल्यान तेंचो सुद्दां जो बिझनस आसा आपल्या बशींचो तो सुद्दां चलतलो अशी म्हायती आमकां सुत्रां कडल्यान मेळिल्ली आसा। तर इतल्यान हो पणजेचो ज्यो पणजे स्मार्ट सिटी सगळे प्रकल्प पुराय जाल्ले जाल्यार इतल्यान ह्यो बशी ज्यो मेळपाच्यो, पूण निश्चितूच ह्या बशींक आतां पणजे रस्त्यांचेर धांवपाक कळाव लागतलो अशी म्हायती आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान कॅमेरामॅन नितीन बरोबर हांव गौरीश परबामणकार।